सुवार्तेंत दोन तंड स्पष्ट दिसून येतात. हे कोण संसाराची आणि कोण जेजूची म्हणल्याचेर आदारून आसात. संसाराची म्हळ्यार जेजूची न्हय म्हणूनय सांगेत. संसाराची म्हळ्यार संसारांत जियोवची म्हण अर्थ न्हय. संसाराची म्हळ्यार जुवांचे सुवार्थेचे भाशेन ह्या संसारी बापान पाठयलेल्याक जेजूक वळखण आसली, ताका स्वीकार करूंक इन्कारची, ताका द्वेशूंची, ताचें उतर चिल्लूंची आनी ताचो मोग करिनासली. हाका लागून जेजू मरणाक वळख जातलो तें खरें, पूण हे परिस्थितींत संवसारांत शिसांची परिस्थिती कशी रावत, तांचो फुडार कितें जावंक पावत म्हणल्याक सुवार्थेंतलो जेजू तुमी म्हजे देखून म्हणल्या सुत्राची जबाब दिता. तुमी मुझे देखून तुमची परिस्थिती मुझे तसलीच म्हणून जेजू कळीत करता. जेजूक स्वीकार करिनासलो संसार, जेजूक द्वेशिल्लो संसार आपल्या पाटलाव्यांक द्वेशितलोच. हीच तांची फुडली परिस्थिती. जेजूक मोगान वेंगची ताच्या पाटलाव्यांकय मोगान वेंगतात. हे दिशेन पळयल्यार हो संसार जेजू उदेशी एक मोगा द्वेषाचो झुंत, आनी एके रितीन पळयल्यार ही एक विंचोवन संसाराची जावन जेजू आनी पाटलाव्यांचो द्वेष करचो, वा जेजूची जावन जेजूचो आनी ताच्या पाटलाव्यांचो मोग करचो. आनीकी एक गजाल बारीस गरजेची ही, जेजूच्या पाटलाव्यांचें जिवीत जेजू सारकें, जेजूच्या द्वेष दगदण्यांच्या प्रावादाच्या उगडासान फुडें सरचें.